भारत हो असो एकूच देश जो आधुनीक आनी आतीक शिक्षण पद्दतीचो मेळ घडोवन हाडपाक शकता. भावनाचेर ताबो दवरपा खातीर आतीक आनी आधुनीक शिक्षण पद्दतीचो मेळ जाय अशें तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामान सांगलें. भारता खातीर हें नवें न्ही. हजारांनी वर्सां आदीं भारतांत हे शिक्षण पद्दतीचो विकास जाल्लो. त्याचो फकत आधुनीक युगा वांगडा मेळ घालपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. आधुनिक युगाकडेन आसलेली प्राचीन नालंदा अध्यापनाची प्रासंगिकता ह्या विशयाचेर गोंय विद्यापीठान आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या परिसंवादात दलाई लामान भारतीय शिक्षण पद्दतीचेर उजवाड घालो. भारताक नवीन काळेचो सोद घेवपाची गरजच ना, कित्याक तर ते आमचे कडेन आदींच आसा. फकत ताचो फेरनिळा घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. So now India's existing education should combine with 1,000-year-old India's education, how to tackle our emotion. So India is the only nation who can combine education about materialistic oriented education and including science, technology, very important, very good. At the same time, ancient India's education about ahimsa, karuna, through training of mind and full of knowledge tackle our destructive emotion. That is India's tradition. Now that must be combined with modern education and these ancient sort of Indian knowledge. Now in education we should include education about our mind. Now this country not new. Over 3,000 years, concept of ahimsa, concept of karuna already developed. Single-minded mind sort of bring our mental energy more channelized. And the main mind increase the ability to focus one, then your main mind focusing that more seriously, then senses of organs become more neutralized. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.